स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे। मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्यात दास बोधासी त्वा बोध व्हावे। अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। नमस्कार सर्व श्रोते जनांक आणि तांच्या शिल्या राम तत्वाक समर्थ तत्वाक मनापासून नमस्कार करता। आज मनाचे श्लोक 143 श्लोक 143 नंबर। लास्ट टाइम मस्त सांगितलं की अहंतेमिती आमगा संशय ढळना कले कळना कळेना 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 ढळेना ढळे ना ढळे संशयो ही ढळेना हें खरवे न्हय 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 तें खरशें दिसता तें खरवे ना तें सम दिसना म्हळ्यार संशयूच सगळे कडेन। आणि संशय आयल्यार कोणें विचारून पुणी घेवंक ना विचारूय घेना ती त्यामुळे अहंता म्हाका सगळं कळना तर की म्हाका सगळं कळता ही अहंत असता। ती अहंत गळण पडना आणि जोपर्यंत गळण पडना कितली ताकद लढयली तर की कसलें मेळना कसल्याचें आकलन जायना आणि हाकाच अविद्य म्हणटात। म्हणून मुखावेल श्लोक जो आसा अविद्या गुणे मानवा उमजेना भ्रमे चुकले हित ते आकळेना परीक्षे विणे बांधिले दृढ नाणे परी सत्य मिथ्या असे कोण जाणे। जय जय रघुवीर समर्थ। आता विद्या म्हळ्यार ज्ञान ज्ञान मेळोवचे खातीर देवान आमकां कसली दी मंडळी विचार करा ती सगळी ज्ञानेंद्रिय दिली हां त्या ज्ञानेंद्रियांक उपयोग जावंक म्हणून पुराय कर्मेंद्रिय दिली मन दिलें बुद्धी दिली
ब्रेन दिले, मेंदू दिलो इतलं बरोवची, कॉम्प्युटर दिलो म्हळ्यार मेंदू हो कॉम्प्युटर असो, कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून आमकां कले कळना मन आसा मग कळटा. तर मन दिलें आणि त्यात सगळ्याचे हें करून ताजे इंटेलेक्च्युअल फीड म्हणून बुद्धी सुद्दां दिली की बुद्धी निर्णय घेता तशी. तरीकेय मस्त फंत आमकां अविद्या, अविद्या म्हळ्यार कले एक तरी कले कळना म्हणल्यार आमकां कळना ही अविद्या म्हळ्यार नेणतेपण कले कळना. आणि दुसरें कळना तरी म्हाका कळटा हो अहंकार. त्या मीत कल जाता ह्या अविद्ये मिती कितलें ज्ञान जावंका तितलें जायना. आणि आमकां सगळें कळटात जाल्यार मी ते आमी दुसऱ्यांक विचारचो प्रश्नूय येना. गुरूंक गेलो आनी मध्य प्रश्नूच येना. म्हाका सगळें कळटा तावळी कोणाक विचारचें आनी कल खातीर विचारचें गरज ना अशें दिसता. तर तेमीत कल जाता की आमगेले हाजे प्रमाणेची इतलें सगळें कसलें ज्ञान भरल्या जगांत, आनंद भरला जाल्यार तो मेळना. प्रत्येक फंता आयचे समासान तूं किंवा पयलीं वर्णन केले समासान सुद्दां जे बद्ध मुक्त निरूपण म्हूण समास आसा तांणी तेंच सांगल्या की, आनी ताजे पयलेच सांगता द्वैत निरसन की तांतू बऱ्या हाजेर म्हळ्यार अद्वैताचो अनुभव आयिल्ल्या गल अनुभव सांगला की खंयचे आमी कल्ले कल्ले धूर वचूल्या दृश्य मदेंच अद्वैत येवन उबरता आनी तें दिसता जाल्यार आमकां समज उलटो अनुभव येता. आमकां अद्वैत सोदूं गेल्यार दृश्याची पयली येता कल खातीर अविद्या गुणा मिती. आनी आमकां सगळें कळटा ह्या भ्रमा मिती. भ्रमे चूकले हीत ते आकळेना. आमगेलें हीत कळना. आतां कशी हें जाता ताजें एक म्हळ्यार उदाहरण म्हण एक कडेन हांव वाचलें. अविद्या म्हळ्यार कशी आतां एक समजा परीक्षा चाल आसा. कोण असें परीक्षा चालू आसा तावळी सुपरवायझरू रावंड मारता आसा. ताका गोत्त आसा तोच तांगेले हें एग्जामिनर सुद्दां आसा. ताका कळ्ळें की ह्या एक चेडवाक कलें कळना. शिकयले तरके कितलें शिकयले तरके कळना म्हणना पडे तो नापास जावंचो आसा म्हूण. तर नापास जावंचो आसा म्हळ्यार नापास करूं ताचें टेंशन कलितलें जाल्यार तो कोणागल चल्लो हें ताका गोत्त आसा. आतां तो अमको इतलो व्हड असामी तागल चल्ल्याक जर आपणें नापास केल्यार मगल सगळें काम मगल ते कल म्हणटात न्ही गरज पडे बाका तो गधे को बोले काका खे तशी मगल सगळीं कामं तागल ऑफिसांत अडकून पडलेले आसा. तर तागल चल्ल्याक जर हांव नापास केलें तरी तो मगल कामय आड्डावन धरतलो न्ही. ताचे पेक्षा ताका पास करून सोड्या कळटा इतले जाणां तेकल्याक पास केलें म्हणून कळटा ही अविद्या. अशें कर न्हू. आनी तो चल्लो इतलो बेरकी ताका बापसून त्या हांतूक घालूक पयशे दिलेले आसतात. ते पेपर दिता आनी त्या पेपरा मदें थोडे पयशा नोट घालून तो दिता. आनी हांवें गपचूप ते पळयता आनी काण खिशान घालता आनी ते दवरता आनी ताका पास करता. गम्मत कल जाता म्हळ्यार ताका पास केलें ताजे कले ना. ताका स्वताक सुद्दां गिल्टी फिलींग येना म्हळ्यार तो मुरला तांतू लाच खावच्यान तूं हांतू ही अविद्या. जाल्यार असल्यांक गेले चेडूं कशी जाता ती ते चेडाकय ती तेच संस्कार मेळटात न्ही. तिवे एखाद नापास जाता ती बापसूल सय जायी ती आनी ताजी वर्तण ती बापसूल्याच खिशान तो न्हू ₹5 नोट चोरता आनी ते तिगल प्रगती पुस्तकान घालून सय कर म्हूण दवरता. तो असलो भडकता म्हळ्यार कितलोय वायट मनीस जालो तर की हांगा मगलें तुगलें येता. अद्वैत असलें येना. सगळीं चेडवां मगलींची सगळ्यांगल बरें जावंका हे होड्डा आसामी चेडवां असलीं येना अद्वैत असलें. पण हें कशी मगल चेडान हें बरें वागता दुसऱ्यांगल चेडान कशी वागली तर के जाता अशें एक हें आसता मनांत. तर तिजेर भयंकर भडकता तो. तावळ ती म्हणटा तुमकां हें गोत्त आसा न्हू ही विद्या तुमी करतनाच हांव पळयल्या म्हणून हांव तशें केलें आतां सय करा तुमी. तावळ ताका एकदम आपणाल चुकी दिसता आनी नंतर तो तिका समजायता करता जालें. मग थोडी वर्स वता ती आनी तागेलें बायल एक कडेन खंय की पडता बा मात ती घुवन पडता की कल म्हणून गोतना. तर तिका हॉस्पिटलान घालता तिगेलें ऑपरेशन आनी आसता.
तो हो धांवन वता देवाल प्रार्थना करता हें करता कले जायना शी इज नो मोर म्हूण सांगता डॉक्टर येवन भायर पळयल्यार तो डॉक्टर कोण तर कोणा खांद पास केल्लो न्ही नापास जातल्याक तोच डॉक्टर म्हळ्यार अशी प्रारब्ध आमगेल्याच मुखार येवन उबरता कशी की फट्टी नाणें आमगेलें हां अशी खंय पूण येवन उबरता तेमी आमगेल हीत आमकां कळना तर केन्नाय सच्चाईन वागता मंडळी सच्चाईन वागता ताजे उलट असले दळिद्री लोक जे असतात न्ही ते आमकां लक्षांत राबना ती पण खरे बरे लोक आतां आर्मीन पयलीं गेले ते हें तशी तागेली बायल दोग जाणी सांगाती गेली कितलें तांगेलें कौतूक जालें ते असो बंगालांतून एक चट्टोपाध्याय म्हणून गृहस्थ आशिल्ले उदीम चट्टोपाध्याय करके तर तो मनुष्य पोथी पुराण आनी देवळांत भटजी काम करतालो पण तो इतलो सच्च आशिल्लो की कोर्टांत सुद्दां कसले केस गेल्यार ताका साक्ष दिवचे आपयताली म्हळ्यार वय की न्हय पळोवनच्याक आनी ताका सगळे गांवचे खबरी गोत आशिल्ले आनी केन्नाय फाटी उलय नाशिल्ले तसले मनशाक एक पण तो गांवचो पाटील धरता आनी तो सांगता आजी तुगेल खरें परीक्षा हां तू इतले दिवस खरेंच उलयतालो ठीक आस पण आजी मगल स्वत्वाच प्रश्न आस तर म्हाका ते कोणाकी जमीन लाटची आसत त्यामुळे ही पयली दोन मगलीची आशिल्ली हें तुवें कोर्टांत साक्ष दिता बाय म्हण हांव तुका तांतुलो अर्ध हिस्सो तुका दिता म्हण आनी तूं जर दिनी जाल्यार तुगेल बायल चेडवा सकट तूं गांवांतल्यान भायर घालयता अशी तरी तो मनुष्य इतलो सच्चा ताका दृढ नाणें खरें सत्याच कस हें कास आशिल्लो मनुष्य तो म्हणटा इतलें वर्स आपणालें आयुश्य गेलें केन्नाय आपण फट्टी उलयनी तर तुगेल खातीर तुगेल एकच चित्त ते जमिनी कुडक्या खातीर हांव फट्टी उलयतलें हांव उलोवंच ना आनी तो तागेलें पुरें गाश गुंडाळ न्हू तो गांव सोडून दुसऱ्या गांवां वचून राबता गरिबींत वाडटा तरी असले मनुष्य हां जाल्यार लोकांक तो लक्षांत राबले तें जाल्लें ताका नुकसान जायनी कशी नुकसान जायनी देवान ताजी भरपाई कशी केली तर तागेल पोटां उपजलेलो चल्लो तोची मुखारी रामकृष्ण परमहंस नांवान प्रसिद्ध जाले आनी सगळे कितले लोकांक तांणी तारले कल्ल्याक तर ती प्रोजिनी अशी आशिल्ली ते संस्कार तशे आशिल्ले ते एक नमुन्याचे म्हळ्यार फट्टी केन्ना उलोवचें ना सगळ्यांना बरेंच वागचें रामकृष्ण परमहंस थंय कलेश लौकीक दृश्टीन कलेश शिक्क नाशिल्ले ते जाल्यार तांगेले ओरिजिनल सगळें आशिल्लें ज्ञान देवीन दिल्लेलें तशी देवी असल्यांक भरपूर दिता तेमी आमी अविद्या गुणाने मानवान वचूं नये जर भ्रम जाल्यार आमकां असली फट्टी भ्रम जाल्यार एक फावट कल जाता आजकाल सुद्दां ते कसलें नाणी कलेक्शन करचें एक हें आसा छंद खंय नाद हॉबी तर ताका यूट्यूबार सुद्दां कसली येता बापरे एक कॉइन तर रॅर कॉइन ताका $5 लाख म्हणून किंमत आयली कळ्ळें अशी खरेंच आसता आनी कड्डेर पळयल्यार कल्लेपणी खुसपट सोदून काडटा ती ना तूं दिलेलें नाणें तें ना फट्टी आसता अशी करून आमी फसता ती आतां खंय जर वतना एक त्या काळान तरी एक नाण्यान मस्तितले येताले तरी समर्थ सांगता ती ते जर परीक्षा करनासतना खंयचे पूण नाणें खिरवंटे खोवन घेतल्यार कल जाता ते वेळेक आमगेले उपयोगा येना आनी आमी फसता ती हां तेमी ती पण कल जाता अविद्ये ती आमगेले रजोगुण लोभ मोह काम क्रोध हाजमिती रिपुमिती आनी मद मत्सर म्हाका सगळें कळटा हो मद मत्सर हाजी ह्या रिपुमिती आमी दुसऱ्यांकय विचारना ती गुरूंक शरण वचना ती आमकां कळना हें एडमीट करना ती आनी तेमीत कल जाता सत्य मिथ्या असे कोण जाणे हें सत्य की मिथ्या हें कोणाकय कळना तेमी सगळें स्वाम्यांगल भाशेन सांगचें म्हळ्यार आमगेल्या घोटाळो तशी जालेली आसता तर तशी जावं नये म्हणून नंतर शांततांनी सांगल्या जगी पाहता साचते काय आहे अति आदरे सत्य शोधून पाहे ते आमी मुखाल पंत पळोवया हां तेमी ती सत्य कल्लें हें सोदून पळया ती तुमकां कळना जाल्यार दुसरें कोणाक कोणी विचारा ती खंय वचूं भायर सरली फिरता ती तो रिक्षावाले गांव सगळें भोंवडायता बिल्ल करता
आणि कड्डेरी कळता की आम्ही खंय विचारलेलं पयलीं पंता थंयच शिलताय म्हण ती मागीर सांगना ती मागीर ताका पयशे जाय ती त्या रिक्षावाल्याक तो सांगता हें न्ही माताजी हें न्ही मुखार वच्चा म्हण आनी भोंवडावन वेळूय केलो आनी पयशेय खर्चले म्हळ्यार अशी जाता आमी सम खंय विचार घेवंका कळना जाल्यार जाणकाराक विचारता हें तांणी सांगल्या तेमी ती अध्यात्म मार्गान तरी पयलें म्हळ्यार स्लेट क्लीन करचें आमगेली की म्हाका मस्त कळटा हें पयलीं पुसून घालता आमी हात अध्यात्माच्यान प्रवेश केलो आनी गुरुंगल कास धरली की पयलीं आमकां तें कळटा एखाद तबल जिगल क्लासा वचूल्यार आमी घार अशी तबल वाजयता आसतात न्ही तें पयलीं तो सांग तूं वाजोवन दाखय म्हण तें जर समना तर ते संस्कार काडच्याक ते गुरूंक मस्त वेळ लागता तशें आमगेलें प्री डिटर्मिंड कंडिशन मायंड आसता ते मायंड क्लीन करून कड्डेर ताजेर नवीन संस्कार करपाक लागतात आनी हांगा गुरू अंजने विण ते कळेना तशेंच तर हांगा आमी मनाचे श्लोक हाजो अत्यंत उपयोग जाता अध्यात्माच्या प्रत्येक मार्गांतून गुरू शिवाय कसलेंय कळना हें हातूंत येता खंयचें नाणें खरें खंयची फट्टी खंयचे वेव्हार खरो खंयचो फट्टी खंयचो लोकेशणां वित्तेशणांतल्यान आयला तें सुद्दां कळच्याक बरो जाणकार गुरू लागता आनी सच्चेपणान मनुश्यान वागतल्याक माय सुद्दां मदत करता माय शेवटी परब्रह्मांतानूय आयिल्ली आसा तितलें आमी श्रेयस मागल्यार ती आमकां मदत करता कळोवच्याक विद्या जाता ती अविद्या जायना विद्या जाता सरस्वती जाता आनी आमकां ती गायड करता जय जय रघुवीर समर्थ आतां आमी पयलीं सात्व दशक आशिल्लो आनी सत्व समास बद्ध मुक्त निरूपण आनी तुका कळ्ळें की ह्या समासान तूं पयले सत्र ओव्यो तांकां एक प्रश्न विचारला साधकान तो सांगता तुमी सगळें विचारलें कळ्ळें तुमी सगळें सांगिल्लें कळ्ळें एक मय जालें मन इतलें बरें दिसच्या लागलें इतलें बरें दिसच्या लागलें तदाकार जाल्लें तुमी म्हळेल वरी म्हाका आतां हाजोच अनुभव आयलो ब्रह्माचो अनुभव आयलो अशें दिसच्या लागलें आयलें म्हगे डेस्टिनेशन लागीं आयलें म्हण दिसच्या लागलें हां जाल्यार तें संपलें 1.5 तास जाल्लो विवेचन संपलें पांयपण सगळे जाणां घार वचुली घार वच्चे भितरी आमचे असले बायलांक तेमे रात्री जेवणाक कल करचें भाजी कली आस की ना बेग बेग करका जेवणचो वेळ जालो म्हळ्यार टेंशन सोण ना हें टेंशन वय की न्ही तेजें सांगिल्लें बरी तशी सगळ्याचें टेंशनच येता आनी टेंशन विचारांनीत येता हां तरी असले हे प्रश्न जे निर्माण जाता ते साधकाल मनांत आयले अरे हांव कल करता असो आत्तां थंय कितलें बऱ्या मनाच्या अवस्थेंत आशिल्लें हांव आतां साधकान तूं साधिका आनी साधक दोनी एकच कल्या म्हळ्यार आत्म जो आसा जो जीव आसा तो बायलांगेल जीव आसना आनी दादल्यांगेल मात्र जीव सगळ्यांगेल जीवच सगळ्यांगेल जीव आत्म तो सगळ्यांगेल आत्माची आत्मी आनी आत्मा अशें आसना ताका जेंडर आसना ताका दादलो बायलो अशी भेद आसना तरी असले हातून अरे हांव कल्ल करता असो अशें दिसता अख्खा वेळ ते संपूक नज अशी दिसता तावळ तो वक्त्याक विचारता गुरूंक पांयपण विचारता की गुरुजी सत्र ओव्योत आनी तांतूच खर्च केल्यात हो म्हगेलो प्रश्न आसा की इतलें तूं बरें केल्लें आनी हांव आयकलें जाल्यार म्हाका परत संवसारांत लागलें की परत तें पुरें हांव हेरे म्हाज्या मागल्या परत दोनाच पाडो नाल्यार नन्नाच पाडो म्हळ्यार खरें हें ना तें ना हें करचलें तें करचलें हाज पाडो हांगा कशी फुल्ल हें आस तें आस सच्ची स्वरूपम हें सगळें हें आसची हांत पॉझिटिविटीन तशी ताबडतोब आयली परत निगेटिविटीन तूं मागीर सांग चेडवं एखाद पतंगाक अशी दोर बांदून ताका पतंग शेवडयतात पतंग म्हळ्यार हाजे फुलपाखरू पतंग ताका फुलपाखराक पक्कोण त्या शेपटीक एक दोर बांदतात पाक त्या किड्याक हाल करतात आनी ताका समज उबूकय दिना ती ताका बैसूकय दिना ती शेवटी तें मोर वता तशी अवस्था मगल जाता अशी श्रोत बेजार न्हू पाप ते वक्त्याक सांगता तावळी तो सांगता की अशी जायना हां तर हांगा तांणी सांगल्या अद्वैत ब्रह्म निरोपिले
जे कल्पने रहित संचले क्षण एक तदाकार केले मजया निरूपणे. परिम्या तदाकार व्हावे ब्रह्मची होऊन असावे. पुन्हा संसारास न यावे चंचळपणे सर्वथा. कळले? तरी म्हाका दिसता आपण मुक्तची जाल्लो म्हणून. हां जाल्यार जगांत वावरच जाल की पुरे मुक्तत्व सटकन कल्ले ना. परत संसारांत आयलो. कल्पना रहित जे सुख तेथे नाही संसार दुःख. म्हणून तेच एक होऊन असावे. म्हळ्यार कल्पना रहित जायना पडे जे सुख मेळटा तांतू संसार दुःखाक वाव आसना. आतां हांगा हें जे कल्पनेन केल्ले जे अनुभव आसत हे अनुभव का म्हणटात. हें सूर करचे पयलेंची आनीक एक म्हाका फीडबॅक मेळ्ळ्या एक सादी केल्यात हांवें. आनी तिने विचारलें तुमी हे अनुभव म्हणटा ती तर नेमके कसले अनुभवान तदाकार जावचे म्हळ्यार कल्ले. तरी मगल मताने म्हळ्यार हांव तांचे विचार केल्लो आनी म्हाका दिसता सगळेच अनुभव हे तदाकार जावनूच अनुभवचे आसतात. प्रसंग विंगड आसता आनी प्रसंगाचो अनुभव प्रती एकल्यान गेलो युनीक आसता. म्हाका येयलो अनुभव हांव तुमकां एक्सप्लेन करून सांगूं जायना. म्हाका कल सुख जालो बाबा भयंकर आनंद जालो म्हळ्यार तो म्हगेल्या चेहऱ्या मोऱ्याच्यान दिसच्या लागलो आनंद. पण कितलो आनंद जाला हाजे मोजमाप हांव तुमकां सांगूं खंय जायना आनी सांगील तरी तुमकां कळना. तर सगळे अनुभव त्याचे आसत. पयलीं फक्त चेडूं जल्म आयलें हां त्या आवसूक कितलो आनंद जालो ताका गणती आसलें तें सांगूं जायना. कळ्ळें? तशीच मस्त दुख्ख जालें अचानक कलेपणी जाल्लें. आतां ती काय तांगेल घरा अशी अचानक कलकी गणपती वेळार सगळे जाण जमलेले खंय कडे पळयल्यार घरांतले कर्ते पुरुशाक ताची कोवीड जालें. हॉस्पिटलांत दवरलें. हॉस्पिटलांत घार येवन पळयल्यार सगळे जाणांकय कोवीड पॉझिटीव अशी. थोडे एकदम जे मनांत एक नमने भय इतले दिवस तायकल जाता हांगेल घर हांकां कोवीड जालें तांकां कोवीड जालें आमकां जायच ना. जशी मस्त लोक मरता ते आमकां कले जायच ना अशी मनांत आसता. जाल्यार अशी जेन्ना जाता तावळी कशें जाता तांकां एकदम तो जो अनुभव आसा तो जो शॉक आसा किंवा अयो आत्तां म्हगेलो बामून पळोवनशें मेळटा की ना एक नमने पुक लागता. एक नमने हें जाता कल करता आसता तांगेले कोण काळजी घेतले कोण कल करतले अशी. एक खंय तरी अशी जाल खंय की तागेले हें आयलें की कोणाक थ्रू मागोत ना कशें कळ्ळें पण आपणाक बाथरुमा वचचें आसा पण मग बेल्ल सुद्दां तो उपडल्या आनी आपणाक वचूंकय जायना. आनी अशें केलें की कोण सांगलें म्हणून वतना पण हांकां घरान बातमी कळटा. ते बेल्ल बेड्डाल्या दवरलेली आनी तो कॅरटेकर दवरलेलो तो एक कोविडा पेशंट म्हणून धांवन वचुलो सांगनासतना. तर हांगा कोणी ना ती नर्साक आपणा बेल्लय लागना आपणा जोर बाथरुमान जाता वच्चें कल करचें आ धूर आशिल्ले मनुश्य वचून सुद्दां तांकां सोण ना ती वयली तावळे कल करचें. तर त्या वेळार कसलें जाता तें रात्री 2 की 3 घंटे तस वेळार कल्ल जाता. हो जो अनुभव आसा तो प्रत्येकल्यागेल अनुभव विंगड आसता आनी तो नंतर आमकां आसो जावन वचना पडत ताजेर आमी विचार करूं शकतात. पण तितले वेळार त्या अनुभवांत आमी तदाकारच जातात. सांगचे कल्ल्याक मंडळी की हे जे अनुभव आसत आमकां दिसता एकल्यान म्हाका विचारलें की हा ब्रह्मागल अनुभव म्हळ्यार नेमकें कल्लें कशें येता तो तदाकार कशें जातात तुमी तदाकार कशें जावचें जाता जे दिसना जे कळना. हां तशीच खंयचे हे अनुभव हे जे भावनात्मक गूण आसत भावात्मक गूण हे दिसना ती दिसतात वे समाधान दिसता वे दिसना. हां ताका स्पर्श करूं जातले पंचज्ञानेंद्रियान कळना. आनी कितले एक्सप्लेन करून सांगील तरकेय एखादी मस्त समाधान आसत तर ती अगदी कॉम्प्लेसंटली बसल्या तिगेल भितर कितलो आनंद आसा हें ती व्यक्त करूंक शकना आनी कितले शब्द वापरले तरके तें व्यक्त जायना. हें व्यवहारांतलें आसा. हां तशीच जर ब्रह्माच अनुभव आयलो तो इतलो उच्च अनुभव आसा फक्त 2 अनुभवान दोनींतूय तदाकार जाता मन म्हळ्यार तदाकार जावचें हो मुळान प्रॉब्लेम आसना. हां
पण कल जाता एक पण तदाकार जाल्लें परत आयली की आमी देहबुद्धी आशिल्ली न्ही ती आतां हो श्रोत्याल प्रश्नच आयकत म्हाका दिसता हांव तदाकीत जाल्लो आनी घरांत येवचे भितरी परत सुरू जालें संवसारू वेव्हारू हें आनी परत हें मागीर मागशी पडलें ही इच्छाय मागशी पडली आसो पयर आयची जेवणाच पळोवया कंडेर खायची वेळार पळोवया अशी अशी जाता म्हळ्यार आमी परत परत घसरता ती परस वयर चडटा ती अशी जावं नये म्हणून हां जाल्यार हांतुले ब्रह्माच अनुभव जो आसा तांतू आनी हे वेव्हारात जे अनुभव आसत हां तांतू फरक कल्लो तर बाकीचे दृश्य जगतांतले जे अनुभव आसत व्यवहाराचे त्या मनाचेर उमटतात मनाक अनुभव येतात हां मनाक अनुभव आशिल्ली ती मन हें मस्तपण डायवर्ट जाता मन आनी कले जावचें शकता मनात फरक जाता मन थंयच आसता पण हें मन इतलें चंचल आसा की ताजी मिती हे शाश्वत अनुभव न्ही मनच मायेच आसा त्यामुळे ते अनुभव सुद्दां मायिक आत्ता अनुभव आयलो नंतर या ना अशी जाता नंतर ताजी डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स म्हणटा ती फॉर एक्झाम्पल नवीन घर घेतलें आनी ताजें वास्तू शांती केली हें केलें नवीन राम वचून बरें फर्निचर केलें हें केलें कोण नमून आनंद जाता कितलो आनंद जाता तो सांगूकय जायना तो खंय आनंद जाता तो मनाक जाता हां इतलें आमी पवित्र जालीं हें जालें सगळ्यांक आपोवन आमी पार्टी दिली कडेन जालें 5-10 वर्सां जालीं कडेन पोरणें जालें तें पोरणें जालें कल्ल्याक तरी मन आसनी ताका डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटीचो हें लागू पडटा म्हळ्यार त्या बेगी घसरता ताका ग्रॅविटेशनल फोर्स सगळें लागू पडटा तें बेगी घसरता आनी हे ज्यो वस्तू दृश्य वस्तू आसा ती त्यो उत्पन्न जालेल्यो आशिल्ली ती ताका उत्पत्ती आसा स्थिती आसा लय आसा जाल्यार आत्म्याच अनुभव जो आसा ब्रह्माच अनुभव तोवय तदाकारच जातात आमी पण तांतू तदाकार जावन परत आयलेली तरकेळी ती तदाकारता वचना कलमीत वचना कल्ल्या म्हळ्यार ते मायेचें जें मन आसता न्ही माईक त्या मनाक आयिल्लो अनुभव आसना तो थंय मनाचें उन्मन जाल्लेलें आसता मन नाची जाल्लें आसता मन विरून गेल्लेलें आसता आनी स्वता आत्म्यान तदाकार जावन तो अनुभव येता तावळी ते केन्नाय ना जायना आनी ना जायना ती न्हीद उलट त्या परत आनी वाडता वता आनी ताजी ओड वाडता मात न्ही ताजी व्यापकता सुद्दां वाडता मगल आत्म्याचो अनुभव म्हाका आयलो की मगलच हांव आत्मा आसा हांवच परमेश्वर आसा मात्र न्ही मगल मुखार आशिल्लें हें सगळें परमेश्वर रूप आसा हें दिसचें लागता तेमी ती कोणेय दुख्खांत आसली बेजार करता ती आमी पयलीं करताली तशीच ही म्हळ्यार आत्मानुभव या ना पण तो मनुष्य विंगड आनंदांत आसता जाल्यार ताजे पयलें जेन्ना गोते खाता आसता त्या वेळची अवस्थेन तशें बाकी लोक तो पळयत न्ही तो ताका वायट दिसता मना पासून दुख्ख कल्याक जाता की कळकळ दिसता दुख्ख पेक्षा अयो हें अशें कशें जालें हांकांय वयर काडका हेंवय परमेश्वर स्वरुपाची परमेश्वर देव आसून हो इतलें दुख्ख करता आनंद स्वरूप आसता म्हणून कोणाक कळवळ्याने तें निरूपण करूं पळयता ती आनी तान कशी भायर येवचें हें शिकयता ती वयकीन तांकां कल पडल्या ना जाल्यार कल एक्सप्लेन करता वेळ घालून व्यापारू तशी ना कितले 100 विचार तर ताजें उत्तर सांगता ती परत परत तांकां ताण हाडटात काना गेड्ड्या दोन यो हांग बैस श्रवण भक्ती आयक 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 हां आनी अशी करून नाना नमुन्यान ताका शिकयतात कितले दुश्ट लोकांक गाडगे महाराजान तरी गाडगे महाराज नंतर हे आमगेले गोंदवलेकर महाराज तांणी कितले वायट लोकांक दारूड लोकांक दारू पासून सोडयले आनी कोण रस्त्यार पडटाले अगदी गरीब तांकां कामां लायलें हां सगळे जाण म्हणटाले हे नालायक लोकां खातीर कल्ल्याक तुमी जीव वेस्ट करता ती तर तांणी म्हळें तांकां नालायक म्हणटा तूं अरे परमेश्वर आसता देव आसा मगल परीक्षा पळोवनचे आयला हां आनी हांव म्हाका ताणें धोबी कोण पेटयला धोब्या लागीं लॉन्ड्रीन दिलेले कपडे येतात वे धुवनच्याक या ना ती कुशील कपडे येता ती तेमी हो देव कुशील कपडे पांघरून आयला मल्ल्यागी हां पळय हांव कल करता म्हूण आय एम टेकिंग इट एज अ चॅलेंज हांव वय हांव करतलो आनी हांवच परमेश्वर आशिल्ली ती हांव करूं शकता आत्मविश्वास ही निर्भयता तांत आसता आनी हो अनुभव हो म्हळ्यार घराच कशी नंतर नंतर बेजार येता आमी तें पळोवन पळोवन बेजार आयलो कोवीड म्हूण 2 वर्स एका घरांत राबली आतां खंय कोणी वच्चा महाबळेश्वर वच्चा कारला वच्चा अशी सूर जाल्या तशी हें जायना
तशी जायना. कल्ल्या म्हळ्यार हे अनुभव मनाक येयलच ना, हो आत्म्यान तदाकार जालेलो आसता. तदाकार जावन आत्म जो जीव म्हूण भितर आसता तो अचानक इतलो व्यापक जाता की तो सगळ्यांत तेंच आत्मतत्व भरल्या. ईश्वर तत्व तेंच आत्मतत्व. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय तस्मै श्री गुरवे नमः. ते गुरु तत्व अशी भरल्या. हा साक्षात अनुभव येता. आणि गुरु तत्व तुज्यान आसून तूं बेजारार इत्या बाबा अशें म्हूण ताका आपोवन ताका तागेले दुखरे मनाचेर फुंकर घालून म्हळ्यार तें उपकाराचें काम. उरलो उपकारा पुरताक तो मुक्त मनुश्य. कळ्ळें. आतां हांगेल प्रश्न केलो आशिल्लो की मुक्त जालो म्हूण दिसता, परत संवसार आयलो की हांव संवसारीक जालो, मुक्तत्व मगल वचूलें, परत हांव बद्ध जालो अशी सगळें. तर तशी जावं नये म्हणून कल करूं येदो. आतां ताजे बद्दल लास्ट टायम आमी कितले श्लोक घेतले, सुमार श्लोक जाल्ले. आतां ते सांगता ती श्रोत सांगता, घेता ब्रह्मसुखाची गोडी. हां हां घय हो सांगता, ब्रह्मची होऊनी जावे का ते संसारीच असावे. दोन्हीकडे भरंगळावे किती म्हणून श्रीराम. निरूपणी ज्ञान प्रबळे उठून जाता ते मावळे. निरूपण आयकतना अगदी खरें दिसता आणि खरें आत्मक ज्ञान जाल्लेंची आतां केन्नाय ना जावचें ना हें ज्ञान म्हूण दिसता. पण तें ज्ञान कोणाक कळ्ळ्या? मनाक कळ्ळ्या. आणि मन भिरभिरतें जशी माजरा बोडावेल दीव खंय. ते माजर दीव घेवन सगळे कडेन धांवता, तो दीव जागेर रावतवे. तशी माजरा बोडावेल दीव मनार आयिल्लो अनुभव म्हळ्यार मनाक तो माजरा बोडावेल दीव. तशी न्ही आत्म्या अनुभव म्हळ्यार हो भितरल्यान तदाकार जावन आयिल्लो, मना शिवाय आयिल्लो तो अनुभव. हां तर हे सांगतात हक्क तशी येनी. तेमी श्रोत्याकल जाता. निरूपणी ज्ञान प्रबळे उठून जाता ते मावळे. मागुता काम क्रोध खवळे ब्रह्मरूपासी. आता ते ब्रह्मरूपान थावन हेलवे काम क्रोध ना बा तुज्यान तुझे आशिल्ले. हां मी पण आकळे ना तशें मी पण तुज्यान तुझेच. तेमी ती नुस्तें निरूपण आयकून उपयोग ना. मन स्वच्छ जावंका. हे जे कल्मश आसा तें वचका. ताजे खातीर गुरुपादुका हे म्हणटात आमी स्तोत्र म्हणटात ती वय कितें कल करचें की पादुकांक शरण वचका. पालना दुरितच्छेदात कामितार्थ प्रपूरणात. तशी पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन मूर्धनी पूजेत. मात्यार घेवन, मात्यार म्हळ्यार एक्चुअली मात्यार दवरची न्ही त्यो पादुका, जाल्यार त्या मात्यांत घेवन ताजो अर्थ समजून घेवन त्या पादुकांक शरण वचचें. गुरु पादुकांक की तूंच मगल पालन करी. हां तूंच मगल ही इच्छा की म्हाका मोक्ष जाय ही इच्छा तूं पूर्ण करी. कामितार्थ प्रपूरणा. हां पादुका म्हळ्यार पालना दुरितच्छेदात. ताजे मदीं जे जे दुरीत येता मगल अहमपण येता. हां आमगे सगळे जे आमकां हें दिल्ल्या आमकां पंचकम म्हणून हें तें आमी करतात तांकां मस्त अर्थ आसा. खरें म्हळ्यार ही माया आसा न्ही तीच आमकां तेंच आमगे मिडियम आसा. तीची शक्ती ती देवी. हां तर तीच आमकां मुखार व्हरची आसा. तेमी त्या शक्तीक आमी पयलीं शरण वचका आनी गुरु शक्तीक तरी पयलीं शरण वचका. म्हळ्यार आमकां हे सगळे प्रॉब्लेम हे प्रश्न उद्भवना ती. हां ऐसा कैसा ब्रह्म जाला दोहीकडे अंतरला. गोड गस्तपणेच गेला संसार त्याचा. ताका धड संसारने परत अरत्र ना परत्रच जाले. घेता ब्रह्मसुखाची गोडी संसारिक मागे वोडी. हां ज्यानं दिसनासं केलं तुझ्या मनालाही काही. तशी संसार करिता आवडी ब्रह्मी उपजे मागुती. ब्रह्मसुख नेले संसारे संसार गेला ज्ञानद्वारे. ज्ञानाच ओढ म्हणून संसार अर्धवट घालून त्यो गोपी आनी वताली न्ही धंया डेर थंय आसतालो आनी ती मनान हें वचून पावताली. जाल्यार हांग कल जाता दोनी अपुरी पुरे एकही नाही. हें जावच्याक कंप्लीट नवनीत येवंका. एक पंत दूदच म्हूण आशिल्लें तें नासता. तें आनी कल जाता ताजे कळ्ळें. दुदांत लोणी आसता पण तें लोणी भायर काडूंक कल तरी प्रोसिजर लागता. ती प्रोसिजर कोर न्हू म्हळ्यार ताका धंय मेळ्ळें घालका लागता गुरुकृपेचें. हां कशी एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं
त्याचं येडं पीक आलं माझ्या अंगबरी. नाका कानातून बघ कशा फांद्या टरारल्या, फळा फुलांनी लादल्या हो जागोजागी. सर्वी पाना फुलांनाही एक शांततेचा रंग, तो आला उतरून संग माझ्या डोळ्यात. सर्वी फळा फुलांनाही एक भक्तीचा सुगंध, भक्ती काही सुगंध असतात, त्यानं बांधी आलं मजमुळी बंधावीन. हा, वृक्ष असा फोफावला मनमुळीच गावना. मनमुळीच गावना. तरी असं येडं झाड, लोक म्हणतात काही, असं येडं झाड काय व कामाचं, ज्यानं दिसन असं केलं तुझ्या मनालाही. तुला धड संसारना धड परमार्थना कलचलेल्या याला खांडूनच टाकू कसं मुळापासूनच. हां, अशी घरचे लोक म्हणतात. फाय दोन तू ते वेणा स्वामी गेलं हे असं. वेणा स्वामी तिगल कुळारच्यानी सुद्धा विष देऊन मारून उडेल. कल्या म्हणा ती सतत त्या बुवागल मागशी लागल्या म्हणले कोणी. बुवाल मागशी लागला नाही शेवटी. तिका परमार्थ जायशिलं, तिकं ज्ञान जायशिलं, तिकं आत्मज्ञान जायशिलं. हां, म्हणून ती नाही. आणि सगळ्या सांगा ती अनुग्रह घेतील जाल्यार टवाळ लोक असतात ती त्या कान भरतले असतात ती. आणि तसल्या गेला मी ऐकून आमच्या स्वतः चेरडात विष दिवस त्या पाळी आळतात असले घडता. तरी तशी याला खांडूनच टाकू कसं मनापासूनच, परी मुळांची ही पाळं गेली कुठवरी. शोध चालला चालला, हे पाळ खंय थाय वचुल्यान ती म्हण. त्यावेळी देवा तूच शांत केलं कसं थोडक्यात. देव म्हणता अगं येडे, माझा अंत कधी होईल का सांग. हां, तुझा वृक्ष फोफावला तोच व्यापी माझं अंग. माझा वृक्ष फोफावला तो व्यापी तुझं अंग. कुठं गेला खांडणारा, त्याला करीतो मी शांत. तो खांडू ऐल्याक माझी मुळं रुजविली मी ग त्याच्याच मनात. तागल मनांतूच देवाला आवड निर्माण केली. म्हण ना पडे खांडतल खंय वचुलो तशी जाता. जे मन उन्मन जावन जे येता, जो आत्मज्ञानी मनुष्यागल उपाय असता तो असलं असता की मूळ खांडू ऐल्यागल मनांतूच ती मुळं रुजयता. असं तो करू शकता. कल्या म्हणाली ताका आत्मज्ञान झाल्या म्हणून तो करू शकता. तरी दोही वेगळा तिजा नुधरे, तरी महिमा कैचा उरे. असो हे जाणीजे चतुरे येरा गथा गोवी. आता हांग सांगता ती वेदशास्त्रे पुराणे कैसी होती अप्रमाणे. एक मिनिट. ब्रह्मसुख नेले संसारे, संसार गेला ज्ञानद्वारे. दोन्ही अपुरे पुरे एकही नाही श्रीराम. या कारणे माझे चित्त चंचळ झाले दुश्चित. काय कारणे निश्चित एकही नाही. एकही निश्चित जायना. धड हेवे मेळना म्हाका तेवे मेळना. आणि हो त्या श्रोत्यागल मात्र प्रश्न नाही. हो समर्थांनी मुद्दाम प्रस्तुत केला हो प्रश्न. कल्या म्हळ्यार कॉमन प्रश्न असो, सगळ्यांना होची प्रश्न असो. अनुभव येता म्हळ्यार नेमके कल्ले जाता, अनुभव सांगू कल्ल्या जायना. म्हणून तावळ व्यवहाराचे उदाहरण दिले. हा रास्त प्रश्न ते सादिकेल मनांत आयलो. अनुभव म्हळ्यार नेमके कल्ले, नेमके कल्ले. तर कोणाक येता अनुभव, तो आमगेल मनाक येता. मगल मनांतलो अनुभव हा दुसऱ्याक कितले जाल तरी सांगू जायना. म्हाका कितलें बरें दिसता, कितलें वायट दिसता, कितलें दुख्ख जाल्या हें कळटा. खंय तरी दुखत असता जाल्यार म्हाका कितलें दुखता हाची कल्पना दुसऱ्यांक येना. कितले गौज माल तरके येना, हें केलें तरके येना अशी. तशीच समाधान. एक मनुष्य भरपेट जेवून आराम असो समाधानार राबला. हे कसले हो बसला पाप्या पितरशे म्हणून. तो जडभरीत म्हूण आशिल्लो. तो कल्ले करनाशिल्लो. कल्ले मागीर पयले जन्मांत ताणें मार खाल्लेलो. मार खाल्लेलो म्हळ्यार कल्लें की व्हडलो राय आणि हाजो कोण भरत राजा तागल नांवान ते भारत वर्ष म्हणून ताका नांव पडलें. तर तो वानप्रस्थाश्रमा वचून कडे ताका एक हरणा पिलं. तें हरण गेलें खंय आनी तें हरणा पिलं नवीन उपजलेलें. ताजी पाप दिसून त्या हरणाक घेवन आयलो तो पिल्लाक. आनी ताजेर तागेल आसक्ती बसून ताका मरतना त्या हरणा पिल्लाचेर आसक्ती बसते खंय खेळू वचून आनी हागल जीव उडलो. पळयल्यार दुसरो जन्म ताका हरणाच जालो. पण तो इतलो पुण्यवान जीव आशिल्लो की ताका मनाक गोत्त आशिल्लें की आपण राय ह्या आसक्तीनीत आपण हरण जाला म्हणून तो ठरयता की मुखाल जन्मांतून आपण खंयचे हात फसच ना, खंयच्यान तूं इनवॉल्व जावंच ना. आपण कल्या म्हळ्यार इफ आय गेट इनवॉल्व आय गेट एन्टँगल्ड. हांव तांकां शिरकून पडटा. तेमी ती तो पयले धोर न्हू कल्ले उरलोवचे ना.
पाप खंयची हान ब्राह्मणा घरान तूं जन्म आयिल्लो जाल्यार सेवक सकले शिक्कनी कले उरले नाशिल्ले लोकांक दिसतालो मन नक्की केलें पडलेलें काम करचें कले उश्टे पाश्टे कल दिल तें खावचें अशें करून आनी बरो तगड आशिल्लो पण कल्ले करनाशिल्लो तर लोक कोपताले ताजेर मस्त त्रास दिताले जाल्यार कल्ल्याक ताका रिएक्शन ना कल्ल्याक ताका एक्क भंय की ह्या जन्मांत कोणी आपणें सुट्टून वचका म्हण तशी हे जे अनुभव आसत न्ही हे विसरना पुण्यात्म असल्यार हे विसरना ती त्यामुळे मस्त फनकल जाता आम मस्त दुःख येतात न्ही त्यावेळी आमगेले प्रारब्ध खर्चले म्हणून समज का हां आतां प्रारब्ध क्षीण जालेले बरें की आमगेले वायट प्रारब्ध वचुलेले बरें की आमगेले पुण्यान केलेले पुण्यकर्माचें फळ आसा तें कमी जालेलें बरें वायट प्रारब्ध भोगून चुकपाची तर आमी एखाद समजा प्रॉब्लेम सॉल्व केलो कितली ग्रेव प्रॉब्लेम आसता ती तांकां कंप्लेंट करता बसपेक्षा आमी जर नामस्मरण करता रावल्यार आमकां ताबडतोब ताजें हें मेळटा खंयलें ताजे उपाय मेळटा एक गोदरेजाचे लॉक घेवचे वचुल्यार 3-4 कीज दिता तेमकां हां एकच न्ही 2-3 पुणी कीज आसतात तशी ही ना जाल्यार ती ना जाल्यार ही अशी लागता न्ही तें लावन पळोवचें जाता केन्ना जाता आमी शांत मन आसलें आनी मन शांत केन्ना जाता जेन्ना आमी साक्षी भावाने त्या लॉक अशें धरून पळयतात ह्या खंयचे लागतले बाबा विचार करता ती ह्या दुसरी कीज हाडलेल्यो हांव खंय दवरल्यो म्हणून त्यो सोदता ती पण त्यो एक एक लावन पळयता ती ही लागतली ती लागतली अशी कळ्ळें तर तशी जर केल्यार सगळें सॉल्व जाता जाल्यार आमी तशी करना ती आमी पॅनीक जाता ती आनी आमकां हेवें गेलें तेवें गेलें अशें दिसता तशी कसलेंय वचना हां तर तांणी सांगलें आतां ऐसा श्रोता करी माझे या कारणे माझे चित्त चंचल झाले दुश्चित काय कारणे निश्चित एकही नाही हां आता श्रोता करी विनंती आता राहावे कोणे रीती म्हणे अखंड माझी मती ब्रह्माकार नाही श्रोता विनंती करता की म्हाका कलेपणी सांग हाजे बद्दल आता याचे प्रत्युत्तर वक्ता देईल सुंदर श्रोती व्हावे निरोत्तर क्षण एक आता ब्रह्मची होऊन जे पडिले तेची मुक्त पदास गेले येर ते काय बुडाले व्यासादिक मागीर तांणी सांगलें तुका दिसता हा ब्रह्म जावन आयलो आनी परत संवसारा लागलो म्हळ्यार मुगल ब्रह्मय गेलें आनी हेवें गेलें तुका ब्रह्म अनुभव आयला खंय तुका ये न्ही तुका अशी दिसता तुका ब्रह्माचो अनुभव आयला पण तुगेल मी पण अजुनी बाकी आस न्ही म्हणून तुका दिसता की हांव संवसार करता असो म्हणून हांगा गेलें की तें वता तशी वचना एक पण तो अनुभव आयलो की नंतर कशी हें जाता श्रोता विनती करी पुढती शुको मुक्तो वामदेवो वा हे श्रुती दोघेची बद्ध आदी अंती बोलत असे मुक्त दोघेची मुक्त आदी अंती बोलत असे हां तू बरयल्या खंय श्रुतीन तू की शुक मुक्त आशिल्ले ते शुक आनी वामदेव हे मुक्त आसती म्हणून हां ते लास्ट टायम सांगिल्ले ते परत नाका घेवचे तरी हे दोनीच वेळ मुक्त मागीर बाकीच कशें नात वेळ तर तांणी कडेन एक श्लोक दिला प्रल्हाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानी मा परम भागवतान स्मरामी हे भागवत भक्त हे पुराई आत्मज्ञानी आशिल्ले कवी हरी अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन ते 7 हे खंयचे आमगे नारायण नवनारायण म्हणटात ताका नवनारायण आशिल्ले आविर्होत्र दुर्मिल चमस करभाजन हे 9 लोक आशिल्ले ते सांगसान बट उशे जावन फिरताले जर ते सगळ्यांक ज्ञान चला कल्पतरूचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव सगळे गांव फिरून ते सगळ्यांक ज्ञान दिताले तसले हे याही वेगळे थोर थोर ब्रह्मा विष्णू महेश्वर आदी करून दिगंबर विदेहादिक शुक वामदेव मुक्त झाले येर हे अवघेची बुडाले अशें तुका म्हणचें स्वय हे ब्रह्मा विष्णू महेश्वर हे सुद्धा आत्मज्ञानी हां विदेह म्हळ्यार जनकू सगळे आत्मज्ञानी तेका बुडले वे संसार करून ना अरे बुडले म्हणटलो तूं पडत मूर्ख आस तुका एक तरी सम कळणी आनी आपणाक कळणी हें तुका कळणी त्यामुळे तू सम प्रश्न विचारना तरी वेद कैसे बोलिला तो काय तुम्ही मिथ्या केला
आतां हाकानी चेव चढता कोणाक श्रोत्याक तो म्हणटा वेदान कल सांगलें हां ते वेदांत हें सांगलें न्हय की कोण तो व्यास आनी वामदेव आनी शुक मुनी हे मुक्त जाले म्हणून ताच अर्थ कल जाता तुमगेले हें पळोवन ओनाम घालतात तशी ओनाम म्हळ्यार लास्ट टायम सांगिल्लें परत परत कल्ल्याक सांगता कोणाक जर बुडलेलं असल्यार म्हणून सांगता ते एक उदाहरण दिवन म्हूण सांगता ती ताच जर तूं तितलें मात्र आसता अशी ना द लिस्ट इज नॉट हें सगळें इन्क्लूड जालेलं आसना तातूंत कळ्ळें इट इज नॉट एक्झॉस्टिव्ह तर आणि मस्त लोक असतात तर वेद बोलिला पूर्व पक्ष की हे दोग जाण पळय कशी मुक्त तशी बाकीच सुद्दां जाल्या ती हां तरी मागीर वेद सामर्थ्य बुडलें हांवें वेदाचे न्ही उद्धरिले न वचे कोणा तुका म्हणचेस हे वेदान सांगिल्लें हे दोगय जाण मुक्त आसत म्हणून तरी मागीर तूं म्हणटा ना तशें ना आनी मस्त आसा ती म्हळ्यार वेद फटी उलयता ती अशें तुका म्हणचेस म्हणून उर्मट तो श्रोता उर्मट ना तो पण ताका तेंच कळना ताका देह बुद्धी इतली आसा की ताका कळना पाप तो परत परत विचारता तावळी वेदा आंगी सामर्थ्य नसे तरी या वेदास कोण पुसे म्हणून वेदी सामर्थ्य असे जन उद्धरावया वेदांग अर्थ कळ न्हू हां वेदाक्षर घडे जासी तो बोलिजे पुण्य रासी म्हणून वेदी सामर्थ्यासी काय होणे वेदान भयंकर सामर्थ्य आस आणि ह्या दोग जाणांगल मात्र तू उदाहरण घेवन वेदांक खट्टी ठरयतस वय तशी जायना हां वेदान एक उदाहरण म्हणून तुमकां हे दोग जाणांगल नांव दिल्ली बाकी अनेक आसा ती अरे वेदाच एक श्लोक अथवा श्लोकार्ध नाही तरी श्लोकपाद म्हळ्यार श्लोकपाद म्हळ्यार एक कुडको एक चतुर्थांश श्रवण होता एक शब्द नाना दोष जाती वेदांचे वेदशास्त्री पुराणी ऐशा वाक्याच्या आईणी अगाध महिमा व्यासवाणी वदोन गेली एकाक्षर होता श्रवण एक अक्षर ओंकार जरी वेदांत ऐकले तत्काळची होईजे पावन ओंकार साधन जर केल्यार हे मितिकाक्षर खेते तांतुल्याने शारिरीक हें सुद्दां गळ गेलवर जाता न्ही तांतू आमकां ताकद मेळटा कोण तरी ऑफिसांत आयली की पयले हात पांय धुवन पयली 20 मिनट हें करताली ओंकारा साधना म्हळ्यार लंच टायमान ताणें आयल्या ती घार येता की लागले ऑफिस म्हणून ओंकारा साधन करची खल्यार मागीर परत तिका रिज्युनिवेट जाता तत्काळची होईजे पावन ऐसे ग्रंथांचे महिमान ठाई ठाई बोलिले दोही वेगळा तिजा अनुधरे तरी महिमा कैचा उरे असो हे जाणजे चतुरे येरा गथा गोवी म्हळ्यार सोम्या भाशेन घोटाळो कळ अहंत आशिल्ल्यांक हें कले कळना खरें मागीर तांकां कळण घेवचें ना आतां तुका कळण घेवचें आसल्यार आयक अशी वक्त सांगता वेदशास्त्रे पुराणे कैसी होती अप्रमाणे दोघा वाचून तिसरा कोणे उद्धरावा म्हणती काष्ठी लागोन पडला तोच एक मुक्त झाला शुक तोही अनुवादला नाना निरूपणे म्हळ्यार कळ्ळें की आतां ज्ञानी आनी मुक्त पुरुशान देहान जगांत वावरता आसतना ब्रह्माकारता त्या ढळच्या दिना ती हे मुक्त पुरुष जे आसा ती कायम त्या अनुभुतींत राबता ती आनी ती अनुभूती कशी आसता कितलो आनंद आसता तांतू की तुमकां तें अनुसंधान आप्यापीच इत्याक तर तें मनाक आयिल्ली अनुभूती आसना ती प्रत्यक्ष तदाकार जाल्लेली आसता हांगा तुमी तदाकार जाल्लेले म्हणटा ती जाल्यार तो अनुभव तुमगेल्या मनाक आयिल्लो आसता आनी मन हें माजरा वारी धांवता आसता तो अनुभव घेवन हांगा थंय तें कितलो पण तो पडटा कितलो पण खंय ताका दिसलें थंय वचून तोंड घालता तें माजर तशें आमगेलें मन खंय देख वचून तांतूं इनवॉल्व जाता एंटेंगल जाता तसलो तो अनुभवाचे तीव्रत वरना कमी जाता डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी म्हणटा ती एक आंबो खालो बरो लागलो दुसरो आंबो खालो तिसरो आंबो खालो कितले आंबे खावचे आनी शेवटी वकार येता नरड येता तशी ब्रह्मा अनुभवाची तशी याना इत्याक तरी हो अनुभव मनाक आयिल्लो आसना मनाची उन्मन जाता हांव म्हळेल वर्णाची आणि जो हांव आसा तो प्रत्यक्षान परमेश्वर हांव होच परमेश्वर आणि हांव मात्र परमेश्वर न्ही हे सगळें म्हाका दिसता आसा ती परमेश्वरागल रूप आसा ती आनी तरी इत्या वया दुख्ख भोगता ती म्हणून वायट दिसून तांकां पळोवच्याक ती मदत करता ती तांकां वयर हाडूक म्हणसी काष्ठी लागोन पडला तोच एक मुक्त जाला म्हळ्यार हांगा हगल कळशिलें की कोणाक आत्मज्ञान जालें न्ही
तान थाप असो बैसून रावका, तान देह दवरून सोडका, तान संवसार कोर न्हय म्हाका परत संवसारांत घाल नाका देवा गुरुराया म्हणटा. गुरुरायाक प्रार्थना करता म्हाका आत्मज्ञान जाय. तरी तुगेले निरुपणांत आयले की म्हाका अशी जाता की अगदी बरें दिसता. आतां जाल्लेंच आत्मज्ञान थोडें वरल्या म्हण तितले कडेन तें निरूपण संपता, टायम संपलो न्ही. घार आयले की परत संवसारांत पडलो की फुडें पाठ मागे सपाट तशी जाता. तशी जावं नये म्हणून मी परत 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 तीच श्रवण भक्ती करता. तरी हांगा ते वक्त म्हणटा ती काष्ठी लागून पडिला तोच एक मुक्त झाला अशिवाय म्हळ्यार बड्डी पडता न्ही तशी धाडकन एखाद पडलं आत्मज्ञान जालें की बेशुद्ध जावन आतां कल्ले करूं जायना अशी तुका दिसतलें. अरे तूंच म्हणटा शुक आनी वामदेव मुक्त जाल्ले म्हणून श्रुतींत बरयल्या, वेदांत बरयल्या. तरी शुक तोही अनुवादला नाना निरूपणे कितलें हाजें निरूपण केल्ल्यान ताणें खरें तो आत्मज्ञानी आशिल्लो शुक मुनी, वय की न्ही. तशी अष्टावक्र आत्मज्ञानी आशिल्लो, 12 ठिकाण वांकड आशिल्लो जाल्यार जनक असल्यांक ताणें आत्मज्ञान करून दिलें. शुक मुक्त ऐसे वचन वेद बोलिला हे प्रमाण, परी तो नव्हता अचेतन ब्रह्माकार. तो अचेतन नाशिल्लो, शुकमुक्त. बरोबर वेदांत सांगलें तें बरोबर, तूं म्हणटा तें बरोबर. हां, तो आत्मज्ञानीच आशिल्लो जाल्यार ते काष्ठी लागून पडला तशी अगदी कल म्हणटात ताका बड्डेवारी निष्प्राण जाय न्ही, तो निश्चेतन जाय न्ही. तो चेतनायुक्त आशिल्लो मात न्ही. ताका चेतना ताका उलट ब्रह्मागल चेतना परमेश्वराल फुल्ल चेतन ताका मेळ्ळी. हां, अचेतन ब्रह्माकार असता शुक योगेश्वर. तरी सारासार विचार बोलणे न घडे म्हळ्यार कळ्ळें. जो ब्रह्मस्वरूप जाता श्रोत्यांगेल हांगा कल की गैरसमज जाला. मिसअंडरस्टँडींग. वॉट इज मिसअंडरस्टँडींग? पर्सन हू डज नॉट मिसअंडरस्टँड, पर्सन डज नॉट अंडरस्टँड ही मिसअंडरस्टँड. ताका कळना म्हणून ताका मिसअंडरस्टँडींग जाता. आतां खरें कळ्ळें सर. हां, तो योगेश्वर शुक जरी काष्ठवत निर्जीव ब्रह्मस्वरूप आशिल्लो तरी तो आत्मानात्व विवेक उरलोन ताणें सगळ्यांक निरूपण करून सांगिल्लें सर. ताजी प्रूफ आसा. ताणें परीक्षित रायाक सांगलें भागवत आनी परीक्षित राय उद्धरून गेलो ताज्याने 8 दिवसांतून. जो ब्रह्मस्वरूप जाता तो लाकडावारी कर्मरहीत जावन पडका हो तुगेल अगदी चुकीच समज आसा. हां, शुक ब्रह्मस्वरूप आसून सुद्दां ताणें परीक्षितीक इतलो व्हड भागवत सांगलें 8 दिवसांतून. श्रवण भक्ती घडयल मात्र न्ही. ताका तक्षक चाबून तूं मरतलो 8 दिवसांत पूण शाप आशिल्लो. ताजे पयलेंची तो मुक्त जावन वचलो. देह पडचे पयलें तो देह आसतनाच मुक्त जालो तो. तेमी ताका केन्ना मरण येलें ताका कळनीच ताका कसली दुखी जायनी, कल्ले जायनी, आनंदांत गेलो तो. हें केल्लें कोणें? तरी शुकदेवान. शुकदेव कोण आशिल्लो? तूं म्हणलेलो मुक्त स म्हणलेलो वेदांत सांगिल्लें तो आसना. ओके, तो एक घेवया. तरी तो सुद्दां कल काष्ठवत जाय न्ही. तो सगळ्यांक निरूपण सांगतालो. निरूपण हे सारासार बोलिला पाहिजे विचार, धांडोळावे सचराचर दृष्टांता कारणे. आतां निरूपण करतना कोणाक आत्मज्ञान जाल्ल्या हां आनी तो जर मुखारी अरे हे परमेश्वर स्वरूपच आसा ती जाल्यार दुख्ख भोगता ती तर तांकां निरूपण करया. पण त्या देहबुद्धींत आशिल्ली न्ही ती. हां, त्या देहबुद्धीक सम जायशी जे दृश्टांत आसा ते सृश्टीन तो सोदून 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 काडटा. आयच हाजे दृश्टांत कले, आयच्या जगांतले कल दृश्टांत. हां, 2 गाडयो चलता ती जाल्यार एक नवीन आहे 2 गाडयो. एक सम चलता, एक केन्नाय वायट जाता. कल न्ही ती. तरी पेट्रोल सम घाल न्ही. पोल्युटेड पेट्रोल घाल्या, घाणेड पेट्रोल खंयची वचून स्वस्तान मेळटा म्हणून सगळें सस्ते का माल रस्ते का माल सस्ते में तसले घाल्या तेमी तें चलना. तशी मनान तूं भार उड सगळे कसले कसले बोरून घेतल्या रे. हां, तुका आत्मज्ञान वर्तल कशी कितले शिकयन तर कितें जायना म्हणल्याक तो हें असले दृश्टांत सोदका लागता. सोदल्यार मात्र मेळटा ते. हां, ते कोण की हाजी पद म्हळें खंयचें जेथे जातो तेथे तू माझा संगाती चालविसी हाती धरुनिया धरुनिया. जेथे जातो तेथे तुझाची आधार चालविसी भार सांबाळीसी. तशी हें कोणा उद्देशून केलें गो तशें? कोणाक आसतलें? तुकारामानी देवा उद्देशून केलेलें. जाल्यार आमगेल्या आत्तां आयल्या एक वॉट्सॅपार पळयलें
तो मोबायलाक म्हणटस, मोबायलाक म्हणटस, चालो वाटे आम्ही तुझाची आधार, चालविसी भार टाकून ये. तशी मोबायलाक ताणें म्हळ्या तशी तसले दृश्टांत दिल्ले शिवाय आमकां कळना. खंयची उदाहरण दिवन समर्थांक कळना तुमकां कशी एक्सप्लेन करचें. म्हणून समर्थ आत्ताच काळचे ते हांत जिवंत आसत, ग्रंथान जिवंत आसत. तावळे कलियुगांत दृश्टांत सुद्दां तांकां दिसतात न्हय, ते सोदून काणून तशी हांनी शुकाने सगळे परिक्षिती मुखारी पुराय खंयचे दृश्टांत काणू सांगून ताका पटयले. क्षण एक ब्रह्मची भावे, क्षण एक दृश्य धांडोळावे, नाना दृष्टांती संपादावे वक्तृत्वासी. म्हळ्यार कळ्ळें की स्वता शुकाने इतलं होड अध्यात्मान भरलेलं भागवत ग्रंथ सांगलो. तावळ तागल अंगाक बद्धपण कशें चिकटोवचें जातलें. कळ्ळें म्हळ्यार तो मरनी, तो अजुनी जिवंत आस, तो कार्य करता आस, तो व्यवहार करता, तो खाता पिता भोंवता, सगळें करता, न्हाता, तागल सगळीं कामां करून घेता जिवाची. म्हणून तो बद्ध जाल्ले परत जायना, अर्थात नाही. इत्याक म्हळ्यार हाजे सारांश केल्लें तरी लाकडावारी निश्चेष्ट पोण वर नासतना, चलतना उलयतना व्यवहार करतना सद्गुरून दिल्ले ज्ञान कलेने सायुज्य मुक्ती प्राप्त जावचे शकता. आणि कोण जे मुक्त असतात न्ही ते बहुतेक लोक तरी तांगेले प्रारब्ध बाकी असता. कळ्ळें जाता मुक्त जालें की न्ही तांगेले संचित आनी क्रियमाण हे 3 नमुन्याची प्रारब्ध असता. एक संचित असता. प्रारब्ध म्हळ्यार कळ्ळें आमीच केलेले कर्मांचे फळ. तर ते कितकी जन्मान केलेले फळ सगळें भोगून चुकनी, त्यावेळी ताजी डबल जाता बॅलन्स, नेगेटिव्ह बॅलन्स, नेगेटिव्ह ऑर पॉझिटिव्ह. पुण्याचे फळ असता, पापाचे फळ असता, ताका संचित म्हणटात. आणि आत्ता मी वागतना आमी फळाची अपेक्षा केली की क्रियमाण प्रारब्ध तयार जाता. जाल्यार हे जे मुक्त लोक असतात न्ही तांकां कली अपेक्षा दवरून कसलेंय करनात, तेमी तांगेले क्रियमाण प्रारब्ध जायना. आणि गुरुंगल कृपेन तांकां आत्मज्ञान जालें न्ही ती संचित तांगेलें पुराय जळून वता पाप. वर्त कल्लें जे संचितांतन ह्या जन्मान भोग म्हणून तांणी प्रारब्ध जे हाडल्या. कळ्ळें प्रारब्ध म्हळ्यार कळ्ळें की बाण सुटला जाल्यार कोणा लागता अजुनी लागनी. तसलें ते आमगे जी पापकर्म म्हणा पुण्यकर्म जे प्रारब्ध आसा भोगच्याक आमी एग्री करून ह्या जन्म घेतला, हो जन्म मनुष्य देहांत हांव भोगून येता म्हणून तें आमी भोगपाचें लागता. नाजाल्यार ते कडेन नाश करूं जायना. क्रियमाण नाश जाले, संचित नाश जाले जाल्यार रामकृष्ण परमहंसा सुद्दां ताळ्याच कॅन्सर जाले गळ्याचो. पाप कसलें खावचें जायनाशिल्लें, उद्दाताय वचनाशिल्लें. तसलें ते प्रारब्ध तांणी भोगून संपयलें. इत्याक तांणी देवी म्हाका सांगलें तें काडूं जायनाशिल्लें. तर तांणी सांगलें, विवेकानंदान विचारलें, तुमी हाका हिका देवीक प्रार्थना करा ती इतू तुमी सगळ्यांक रोग बरें करतात, आपणाक कल्या करना ती स्वताले. तावळ तांणी सांगलें हें मगल प्रारब्ध आसा, हांव भोगून चुकता. आमगेले स्वामीजी एक वतस आमकां त्या दंडाचेर ज्वर दवरताले, तांकां हिव ताप आशिल्लो. अनुश्ठाना बसतना ते त्रास जावं नये म्हणून परमार्थांतून कल्ल्या म्हळ्यार त्या अनुश्ठान सम केल्यार बाकी शिष्यगणांक मदत करूं जाता म्हण खातीर ते करताले साधना. आनी ते साधनेंत व्यत्यय येवं नये म्हणून ते दंड दवरताले आनी आपणाली एक गुंगडीशी आशिल्ली ताजेर पांगरयताले. ते दंड अशी थरथर आपतालो. तर जाल्ले अनुश्ठान की परत स्वता पांगरूंक घेताले आनी कुडकुडत न्हिदताले तापाने. हे जावन गलीच गात्र जावन न्हिदताले आनी बेगीन तांणी देह दवरलो. तर हें तावळ एकल्यान विचारलें की अशी कल्ल्याक तुमकां जर इतली शक्ती आसत की तुमी त्या दंडाचे ताप दवरच्या शकता ती तरी कायम कल्या दवरना ती. तावळ तांणी सांगलें ना बा हें मगल प्रारब्ध आसत. हांव लोकांक सांगता, आमी सांगतात की प्रारब्ध भोगून चुकोवंका आनी हांवें बोले कैसा चाले नाकवे हांव मगल प्रारब्ध भोगूनच चुकोवंका म्हणून आपण परत घेता. तशें ते प्रारब्ध तांकां आसता म्हणसरी हे जे मुक्त जालेले आसता ती ते लोकांक उपकारा खातीर जिवंत राबतात आनी सगळें काम करतात पण आनंदान करतात आनी सगळ्यांचेर प्रेम करतात. कोणागेल तांकां हेव दावना, कोणागेल मत्सर ना, कोणागेल बद्दल भय ना, कसलें ना, आरामांत आसता ती. असले ते मुक्त. तर आतां तांणी सांगलें मुक्त पुरुष हा अध्यात्म विशय सांगतना
तो अक्कल करता क्षणभर तो ब्रह्माकार जाता. हो मुक्त पुरुष शुकालवारी परीक्षिती लागी जेन्ना तो भागवत सांगच्या गेल की त्या वेळारी हो अध्यात्म विषय सांगच्या वता. तावळ तो ब्रह्मान तदाकार जाता. मस्त म्हणता कडे परत येता. अरे हो देहभानाचेर आस, देहभावांत आस. तेमी हक्क कळ अशी दृष्टांत दिवंक ती. मग दृष्टांत हक्क दिवन उपयोग ना. तुंची ब्रह्म असं म्हणून नुसतें सांगून उपयोग ना. तरी उदाहरण तशी दिवंक ती. तरी क्षणभर तकल करता दृश्य विश्व सत्ता आणि तांतू थावून आपणागल भाषण योग्य आणि उचित दृष्टांतांनी सहज सुंदर करता, गमटें करता. बरबरे दृष्टांत डेली दिसचे दृष्टांत म्हळ्यार तें दिलें की आयकतल्यागेल मनान तें घट्टी बसता तो पॉयंट ताजे खातीर. तरी स्वता शुकाने इतलो व्हड अध्यात्मान भरलेलो भागवत ग्रंथ सांगलो तर तो बद्ध म्हूण बद्धत चिट्टोवचें जातलें ताका नाकबा. तशी उलट सारांश कलें लाकडावर निश्चेष्ट पोण राब्ब नासतना सगळं करतनाची मनुष्याक प्रारब्ध खर्च सरी तो कितले जाल्ले तितले लोकांक सायुज्य मुक्ती दिवच्या शकता आणि दिवचो प्रयत्न करता. आपणावारी अनेक लोक उद्धरून गेलेले आसता ती म्हण कल्ल्याक. तर तो खड्डे पार कोण इतल्याचेर आयिल्लो आसता, कश्ट काण आयिल्लो आसता, साधन कोण वयर आयिल्लो आसता आनी हो अनुभव मेळिल्लो आसता. तावळटाक बरोबर गोत आसता खंय निसराड आसा, खंय पांय निसरचे शकता, खंय खड्डे आसा ती तो जागरूक करता. म्हळ्यार तो गायड म्हणटात न्ही, विंगड हांतांनी वता ते हिमालयांत वतना शेर्पाज आसता ती दे गायड यू. तांकां बरोबर गोत आसता खंय परिस्थिती कशी आसा, कसलें आसा, केन्ना वादळ येवचें आसा, तांकां समज कळटा. तरी कोणें थोडे लोक मुक्त आसता ती म्हळ्यार हे मुक्त. तर कोणें ते अशी सांगून प्रारब्ध जात म्हणसरी सगळे मुक्त तांगेल्या आंगांतूच मुरलेले आसता आनी ते बाकीच्यांक मुक्त करचे मार्गाक आसता ती तांकां नित्य मुक्त म्हणटात. तर ते जीवन मुक्त कळ्ळें न्हय. तर थोडे लोक विदेह मुक्त आसतात म्हळ्यार थांग तांणी सांगल्या असो भागवत निरूपण शुक बोलिला आपण तया अंगी बद्धपण लावू नये की श्रीराम म्हणून बोलता चालता निश्चेष्टित पडले नसता मुक्ती लाभे सायोज्यता सद्गुरु बोधे. सद्गुरु बोधाने जर तुमका सद्गुरु बोध श्रवण कोण चिंतन मनन आणि निधिध्यासन कोण जर तुमका अनुभव आयला तो मन उन्मन जावन आयला. तुमगेले मी पण ना केल्या सद्गुरूने तेमी ती हे अनुभव मनाक येनितील मिती ते कायमचे शाश्वत अनुभव तो परत तो मनुष्य बद्ध जायना. एक मुक्त, एक नित्य मुक्त, एक जाणावे जीवन मुक्त, एक योगी विदेह मुक्त समाधानी. म्हळ्यार कोणाल प्रारब्ध भोगून संपल्या की त्या ताबडतोब देह दवरता ती. जशी हांगेले आतां कोण आमगेले ज्ञानेश्वर माऊली तांणी संजीवन समाधी घेतली 22 वर्सांची. सगळे करचे आशिल्ले सगळीं कामां केली. ज्ञानेश्वरी सांगली, गीतेचो अर्थ सांगलो, बाकी सगळें केलें, जानांक उद्धार केलो, तांगेलें हें केलें, तांगेले खातीर निरनिराळे ग्रंथ बरोवन दवरले. तशी आनी ते विदेह मुक्त म्हळ्यार देह दवरतकी तांगेल समाधीन थांब ते संजीवन समाधी ती आमगेले परिज्ञानाश्रम स्वामी तांगेले अजुनी आमकां अनुभव येता, आमकां येता, म्हाका सुद्दां येता. तर असले हे विदेह मुक्त ते म्हळ्यार देह ना तांगेले पण ते मुक्त आसा ती. ते खंय देख संचार करूं शकता ती. एक देहांत आसता तरी तो मुक्त आसता पण तो मनान मुक्त आसता, देहान न्हय. देहाच कार्य करता आसता तो प्रारब्ध खर्चत म्हणसरी. सचेतनते जीवन मुक्त, अचेतनते विदेह मुक्त. अचेतन म्हळ्यार ज्यांनी देह दवरला ते विदेह मुक्त आणि दोन्ही वेगळे नित्य मुक्त योगेश्वर जाणावे. थोडे लोक देह दवरता ती परत येतात ती, परत अवतार घेवन येता ती, परत अवतार घेवन येता ती. गुरुतत्व तांकां परत एक सुद्दां अडाणी मनुष्य असं अज्ञानी तांणे आसता म्हणसरी हे गुरुतत्व तांकां परत परत जन्मा घालता की असल्यांक सोडून हाडिनी. अशी हे महान कार्य ते करता ती. ते योगेश्वर अवतार पुरुष ते येतना तांकां बॅलन्स घेवन आयिल्ले आसता ती. स्वरूप बोधे स्तब्धता ते जाणावी ताटस्थता आणि स्तब्धता हा देह संबंध. हांगा तांणी समजावन सांगल्या कळ्ळें की स्वस्वरूपानुभव हे ज्ञानी पुरुषागल प्रधान लक्षण. ताका स्वतागल स्वरूपाचो अनुभव आयिल्लो आसता, आपणाल आत्म्याचो अनुभव आयिल्लो आसता, रियलायज सोल. जाल्यार देहाचेरी
ताजी कले तरी परिणाम जाता तिची थोडेपणी, म्हळ्यार तो निर्भय जाता, तो बिंदास वागता, ताका कल्ल्याचें हें ना, कल्ल्याचे कले सुवेर सुतक आसना, कोणें कल्ले म्हणल्यार ताका कले वायट दिसना, तो कोणाले थान कली अपेक्षा करना. हां जाल्यार केवळ देहाची लक्षणां थान मनुष्याक स्वरूपानुभव आयला की कल्ले हें सांगच्या जायना. देहाची लक्षणां थान ते आमी सद्गुरू पळयतना आमी सांगल्या, तागेल घर कशें आस, तो दिश्च्या कशें आस, तागेल आंग कशें आस, तो गोर आस की काळ आस, तो श्रीमंत आस की अडाणी आस, शिक्कील आस की अडाणी आस. शिक्कील अडाणी म्हळ्यार ज्ञानी अज्ञानी न्हय, तें विंगड. तर शिक्कील म्हळ्यार अक्षरशत्रू आस की कल्ले आस. एक अक्षरशत्रू गुरूंनी विवेकानंद स्वाम्यांक सुद्दां तांकां स्वरूपानंद हें स्वरूप ज्ञान कोण दिलें, स्वस्वरूपाचें आत्मज्ञान कोण दिलें. अहंकार क्षय पावन देहात संपूर्ण विसर पडले शिवाय आत्मसाक्षात्कार कोणाकय जायना. आनी देह आसून जर म्हाका आत्मसाक्षात्कार जाल्लो म्हण दिसल्यार हें आमगेलें भ्रम आसता. तें कलेस पुना 100 किलोमिटर्स म्हण बरयल्लें, ते जे पाटी दिसतात न्ही ती स्टेशनां आम कलकल सुगंध येता. एक एक खंता हात जो धूप घाल्लेले परमळ येता, ती साधने बसले खरें येता, ती खरें येता. ती तर म्हाका कल आत्मानुभव आयल्वे, आत्म्यांतन आयल्वे तो प्रकाश न्हय तशी येना की आमी वी आर ऑन द रायट ट्रॅक. हात जी तें एक लक्षण आसता, थंय राबचे आमी, थंय राबल्या गेली फुकट इतलें केलें साधना, मुखार वच मुखार वच मुखार वच. हां तर अहंकार क्षय पावन देहात संपूर्ण विसर पडले शिवाय आत्मसाक्षात्कार कोणाक जायना. आनी ज्ञानी पुरुषाल देह अमुक एक अवस्थांत आसका अशी कोणाकय नियम करूं जायना, तांकां बांदून घालूं जायना. प्रारब्ध कर्म कशी तागेल आसतल की तशी वर्तन ताल्या थान घडता. थोडे जाण ज्ञानी लोक एकदम मौनांत वतात. हां जशी आमगेले हे आशिल्ले कोण गाडगे महाराज स्वता झाडू बिडू मारताले, ते अगदी एक्टीव आशिल्ले. जाल्यार नित्यानंद स्वामी ते कितले जाणांक सवताले, खडे मारताले अशी. पण तांकां पसंत कोणाक हाजी इन्क्लिनेशन आस, तांकां माझा बाळ आला म्हण ते लागीं घेवन तांकां हें करताले. माऊलीक आमगेल्या ललिता माऊलीक तांणी हें दिल्लें, जप दिलेलो अशी. तर तसले ते हे प्रत्येकागेल वागणी विंगड आसता. आमगेले कोण आहा तूं तिरुवनमलाई थंय कोण आसत ते रमण महर्षी ते संत, ते मौनांत वचून ते गप्प बसताले. तर दोग जाण मुक्त एकडे मेळ्ळ्यार तांच्यान संवाद भाशे संवाद चलता, कळ्ळें. जर तांगेल स्वानुभवान तूं यत्किंचीत सुद्दां फरक आसना, सगळे आत्मज्ञान सगळे कडेन एकच. तें सगळे कडेन कल्या म्हळ्यार तो मनाचो अनुभव न्ही, मनाचें उन्मन जाल्यार मन नाच थंय, मीपणच ना, हांव म्हळें हेंच ना, तो फक्त खरो हांव आनी व्यापक हांव. इतलो व्हड वसुधैव कुटुंबकम, सगळे मगलेची एक नमुन्या प्रेम, एक नमुन्या आनंद आनी सगळ्यांकय वांटका म्हळेलें. आनी कशी स्वरूप बोधे स्तब्धता ते जाणावी ताटस्थता आनी स्तब्धता हा देह संबंध. हां तांणी सांगलें एकाच वेळेक स्वरूप साक्षात्कार जावन आत्मज्ञान जालें की देह स्तब्ध जाता, ताल कर्म थंय थांबता वरता. तर ताका तटस्थ अवस्था म्हणटात वे. तरी हात जो देहात संबंध आसता हो स्वरूपाचे अनुभव एकूल एक आसता. येथे अनुभवासी कारण येरते सर्व निकारण, तृप्ती पावावी आपण आपुल्या स्वानुभवे. आतां हानी उदाहरण म्हणून आत्ताच तेंच सांगलें न्ही, उदाहरण दिवंक लागतात न्ही ते जगांत दिवंक लागतात. ते अनुभवाची हें बोल अनुभव एक्सप्लेन करूं जायना. तरी आमी देहबुद्धींत आशिल्ली न्ही ती, आमकां कळ अशी उदाहरणां आमी देहबुद्धींत आशिल्ली न्ही ती, आमी मनसोक्त जेवता ती. तरी हांगा तांणी सांगल्या कंठ मर्याद जेविला, अशी गळ्याला थंय वचून जेवलो आनी लोक ताका म्हणटा ती पाप, त्यास म्हणती भुकेला, तेणे शब्दे जाजावला हे तो घडेना. होय की नाही. ताका परत भूक लागली म्हणून जात यो पाप, ताका मस्त भूक लागली अशी दिसता म्हणून तो तशी बसला. हो जेवून बिवन कुरुतो बसला, अशी गळ्याला योसन जेवला तो आराम तृप्त जावन कल्ले जायशील खाण घेवन बसला. ताका लोक म्हणटात हो भुकेलो म्हणून, की कोण बॉदर करता अशी जाता.
तशी खरो आत्मज्ञानी असतं नाही ताका तशी जाता कोणें कल्ले म्हळ्यार ही डज नॉट बॉदर कल्ले ताका फरक पडना कुणी निंदा कुणी वंदा आम्हा आपला स्वहिताचा धंदा काय स्वरूपी नाही देह तेथे काहीसा संदेह बद्ध मुक्त ऐसा भावो देहाचकडे हा बद्धच की हा मुक्तच की असं सगळं शंक कोणाक येता ती देहाक येता ती आणि देह कल्याण बांधिलस कल्पनेन बांधिलस कल्पना खंय आस मनांत आस मन हेवे खंय आस ती माया माया खंयच्यान थंय आयल्या परमात्म्यान थंय आयल्या हें अशी लिंक लागत लागत वता तावळी हा बद्ध की हा मुक्त की म्हणून विचार करता बसचे पेक्षा त्या मायेक शरण वचचें आणि सांगचें पळय हांव तुका शरण आयलां त्यामुळे म्हाका हाजो अनुभव घडोवन दी आणि जशी ते आमी त्या दीस सांगिल्लें एक व्हडले गार्डनांत आमी वता ती भूलभुलैया म्हणून वचूक वता ती परत तेंच्या रस्तो कळना तावळी खंय थान भायर सरलेली न्ही थंय झाडाक एक दोर गुंडाळता ती आणि इतलो व्हड रीळ घेवन तें हें करता वता ती सोडयता वता ती खंय फिरता ती परत येतना परत तें गुंडाळता येवचें मागीर तो दोर खंयच न्ही थंय थान परत येवन पावता ती तशी बद्ध मुक्त हा बद्ध हा मुक्त ही देहाची भावना आस ही आमगेल मनाची कल्पना आस मुक्त ही सुद्धा कल्पनाच आस हा मुक्त असं म्हणतल केन्ना मुक्त असं ना आणि मुक्त जालेल मनुष्य हा मुक्त असं अशी म्हणना ताका फक्त सगळीकडे एकच तत्व दिसता देहबुद्धी धरून चिंती मुक्त ब्रह्मादिक नव्हे ती तेथे शुकाची कोण गती मुक्तपणाची हां शुक मुक्त की ना विचार करतला आम्ही कोण मुक्तपण हेची बद्ध हा मुक्त असं म्हणतलो तोच बद्ध असता मुक्त बद्ध हे अबद्ध स्वस्वरूप सस्वरूप स्वतः सिद्ध बद्ध ना मुक्त श्रीराम मुक्तपणाची पोटी शिळा म्हणजे हा फात्तरस हा मुक्तस ही कल्पना ही अहम भावनेन थंय आयल्या हांव म्हाका कल्की मेळ्ळ्या हें आणि ताजी शिळा म्हळ्यार इतलो व्हड फात्तर पट्टा बांदून उदकांतलो येतात तो बुडून वता पोटी शिळा बांधता जायजे पाताळा देहबुद्धीचा आगळा स्वरूपी नसणटे कळवें तर देहबुद्धी अशी असणे हा मुक्तस हो एक अहंकारूच आस तो अहंकार रूपी फात्तर पट्टा बांधून जर जीवन सागरांत तू उतरलो तरी तू रसातळाका वतल न्ही हां देहबुद्धीच अडसर घेवन तो स्वस्वरूपाल्या वचूक भायर सरल्यारी ताका स्वस्वरूपा पर्यंत पावच्या जायनाची मीपणा पासून जो अगदी संपूर्ण मोकळो जाता तोच फक्त मुक्त दशेक पावता मागीर तो मौन असो नाल्यार संभाशण करतलो असो बडबड असो आणि कोणे असो आनंदांत असो झगडे मारतलो असो जाल्यार ताका मन अंथावन कल्ले आसना सगळ्यां बद्दल फक्त प्रीती आसता हां तर तांणी सांगल्या मीपणा पासून सुटला तोची एक मुक्त जाला मुका अथवा बोलिला तरी तो मुक्त जयास बाधावे ते वाव ते कैचा मुक्त भाव कोणाक बांधका की बद्ध बद्ध की मुक्त मुक्त ही कल्पना कशी आयली हा बांदील आशिल्लो तो आत्मुक्त जालो जशी म्हाका तुगेल उडा जाल रे कालीच उडा जालेलो म्हळ्यार इतले दिवस विसरलेलो म्हणून काल उडा जालो न्हय तशी जात तें तूं बांदील आशिल्लो ही तुगेल कल्पना आशिल्ली हां ते आत्तां ती कल्पना गेली म्हणून तूं म्हणटा की हांव मुक्त जालो म्हणून तूं खरें म्हळ्यार कायम मुक्तच आस ताका जावचें आनी कल्लें ही मुक्त अवस्थाच आस न्हय ताका कल्लें जावची बिवची कांय ना जयास बाधा कोणाक बांदका की त्यांची फटी तेथे कैचा मुक्त अभाव पाहो जाता सकळ वाव गुण वार्ता हे आमगेले गुण वार्ते मिती जाता कळवें हे वर्णन गुणांच्या परिसरांत येता बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः श्लोकस गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम म्हाका मोक्षय ना आणि बंधनय ना बद्धय ना हांव आणि मुक्तय ना हे सगळे व्याख्या आम्ही त्रिगुणांत शिरकल्यान त्रिकोणांत त्रिकोण हो इट इज अ क्लोज फिगर फर्स्ट क्लोज फिगर जेन्ना मुक्त आसता ती नाना पॉयंट्स आसता ती परब्रह्मांत तशी हे जीव आसता ती हां म्हळ्यार आत्मा तरी गुणस्य माया मूलत्वान न मे मोक्षो न बंधनम हें कल जाता ताजें बद्ध आनी मुक्त हें वर्णन गुणांच्या परिसरांत लागू पडटा आत्मवस्तू दृश्टीने हें खरें न्हय हां माया हीच गुणांक मूळ कारण आसता माय ही गुणांक जन्म दिता मायाची ना मनची ना तिरोधान जाल्या तावळे अनुभव येता तो कोणाक आमकां म्हणून म्हणूंकय जायना
आम्ही सुद्धा अनुभवूच जातात. अनुभव घेतलो अनुभव आणि अनुभव दितलो अशी कोणे विंगड वरना ती ते एकच जाता ती. हांगा आमी थोडे राबया आणि हे अशी असली की वचून पडटा ती तांतून. म्हणजे त्या वेळा मन ना जालें की डम्म करून वयर तान कोसळलो तर ते सद्गुरू ताका घेवन आपणा हात वचून ताका इतलें आलिंगन दिन आपणांत एक करून घेता ती. ताजो कशी अनुभव म्हळेलें भोव गमतें आनी वर्णन केल्या म्हळ्यार गौरवांनी. ताजे एक आमी फक्त पळया. निर्गुणाचा संग धरिला जो आवडी, निर्गुणाचा संग, निर्गुणाचा संग धरिला जो आवडी, तेने केले देशोधडी आपणी आसी माय बापा, निर्गुणाचा संग धरिला जो आवडी, निर्गुणाचा संग. आपण या म्हळ्यार मगल हांवची ना केले माये बापाने निर्गुणात संग धरलो आवडीने आणि तिथं थंय वच्चे भितर गुरुने अशी ताण घेतली आपण तांत पोण गेलो पोण आपण वीरन गेलो तळकल जाले उरले कले अनेकत्व नेले अनेकत्व नेले एकत्वे सांडिले निरंजनी माय बापा, निर्गुणाचा संग धरिला जो आवडी, निर्गुणाचा संग. एकत्व पाहता अवघेची लटिके, एकत्व पाहता अवघेची लटिके, जेथे पाहे तितुके रूप तुझे माय बापा, निर्गुणाचा संग. म्हणे गोरा कुंभार सखया पांडुरंगा, म्हणे गोरा कुंभार सखया पांडुरंगा, तुम्हा आम्हा नाव कैचे कोण, तुम्हा आम्हा नाव कैचे कोण माय बापा, निर्गुणाचा संग. गुरु विंगड शिष्य विंगड वर्णी तुका आनी म्हाका नाव केलें एकच ते म्हळ्यार निर्गुण. तेवें नाव ना नांवाची ना तावळ पांडुरंगा तुगल नावे गेले आणि मगल नावे गेले गोरा कुंभार हे नाव तुम्हा आम्हा नाम कैसे. आणि तो याना पडे नित्याक जे काम लागतं न्ही तावळ कशें आसता अनुसंधान सतत आत्महांत. कशी अनुसंधान. उडाली पक्षिणी गेली उडाली पक्षिणी गेली अंतराळी, चित्त बाळा जवळी ठेवोनिया, तैसे माझे मन राहो की ईश्वरी, मग सुखे संसारी असे नाका, धेनुच रे वनी वत्स असे घरी, चित्त वत्सावरी ठेवूनी फिरे. तशी ते जे आत्मज्ञानी मनुष्य असतात सगळं करता पण लक्ष खंय तागेलें आत्मज्ञानान तूच मुरलेलं असतं तो मुरलेलं असता आणि आपणा आनंदूच वाटतं असतं ताका दुसरी कोणे दिसना तिची सगळें आपण अशें दिसता. दुडीवर दुडी सखीसी गोष्टी करी ते उदका भरच्या वतात गांवांतून 4-5 हंडे उदकाचे भरलेले माथ्यार घेवन आणि मैत्रिण्यो गप्प मारता येतात तरी एक सुरे थेंब पडना. कशी की लक्ष खंय तांगेलें अनुसंधान खंय त्या दुडीचेर चित्त दुडीवरी ठेवून या. तशी विष्णुदास नामा विनवी परोपरी, हे प्रेम मज देई श्रीहरी द्यावे, हे प्रेम मात्र मज श्रीहरी द्यावे म्हणटा. तशी हे आज आमी हांगा राब्या थोडे वरल्या जाल्यार होड ना तेंची परत परत करका तुमगेले कलेशन कसल्या विचार घेयाती मस्त अंसर करून हांगा उपयोग ना जाल्यार एकच सांगता अनुभव हो कोणाकय उलोवच्याक कळना कोणाकय सांगू जायना ते तदाकार जावनूच अनुभव घेवंका सुखाच जावो दुख्खाच जावो आमकां जेन्ना अनुभव येता तावळ तो आमचे पुरते युनीक असता. तो अनुभव जशीच तशी दुसऱ्याक येवचें शकना आणि आमकां कल अनुभव आयलो हो दुसऱ्याक कळूंकय शकना आमी कितले एक्सप्लेन केलें तरी पण फक्त कल जाता त्या अनुभवाची तीव्रता कमी जात वता. कलमिती की माद्रा बोडावयलो दिवो बरे अनुभव आयल्यार आमकां दिसता हांगा सांगचें कल आशिल्लें
की तुगेल निरूपण आयकल की एकदम बरें दिसता, संवसारांत वचून की परत विसरता कलमिती. तो अनुभव कोणाक येता की मनाक येता. मन शुद्ध जायत वता. तेमी तें सोडचें ना, परत परत वचचें, परत परत वचचें. जाल्यार अयो म्हाका संवसाराक लागला म्हणून म्हणचें ना. संवसारांत सुद्दां हे दुडीवर दुडी दवन जे वतात न्ही, तशें आमी अनुसंधान दवरका नामाचें आस्त्र घेवन. सतत नामांत्र ममाड जावंका, सतत श्रवण भक्ती करका. आनी श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम तें जाल्लें, पण श्रवण मनन चिंतन आनी निधिध्यास. निधिध्यास म्हळ्यार जें आयकल न्ही ताजें आमी प्रत्येक पावलो पावलाक कच कस लावन पळोवंका. आमी उतरोवंका तें आचरणांत की हांव हें करतस, हांव तें जें आज शिकयलें ताजे प्रमाण हांव वागता अस की ना. हाजें अनुसंधान दवरका. तावळ हगूर 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 आमी परब्रह्माच्या अगदी लागीं येता ती. आनी त्या वेळार आमकां कळवळ येवन सांगता ती, हे सद्गुरो म्हाका ज्ञान जाय म्हणना पडटा गप्प करून ताण घेतात सद्गुरू. त्या मुखार पंत आमी हें जायना पळय कल्याण स्वाम्यांक तांणी कशी आत्मज्ञान जालें ताजे 50 श्लोक आसा तें हें जालें की तें वाचून दाखयता. तें भोगम तसो दासबोधाचोच एक भाग आसता तें वाचून दाखयता म्हळ्यार आमकां हें जातलें. तरी समर्थ इतले पाप सगळ्यांगल विश्वास संवसार केला तांणी आनी स्वताक कसले पळयनी, देहाचे कसले पळयनी, इतलें हें घेतलें जाल्यार देहाचो काळजी कल खातीर घेतली की देह दवरल्यार मात्र बाकीच्यांक मदत करूं जाता म्हळ खातीर. तशी आमी देहाची काळजी घेवया पण मनाची काळजी विशेष घेवंका. कल्या म्हळ्यार मनाच्या माध्यमांतल्यान आमी हें मेळोवचें आसत, आनंद यात्रेंत मुखार वचचें आसत. तेमी मनाच सर्विसींग कायम करका, ता शुद्धीकरण करका. अयो मन केन्ना उन्मन जातलें तेन्ना जातलें जाल्यार ताजे पयलीं तें मनाच्या हांतोन वचका न्हय. त्या बोटीक पयलें वट्ट पडून सगळें संवसारा उद्दातांत घुसल्यार आमी बुडून वतलीं. तशें बुडचें ना आमकां. मुखार मुखार वचचें आसा. एकामेका सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंथ. तेमी तितून कल्लेशंक असल्यार जरूर विचारा ती, ग्रुपान घाला ती किंवा इंडिविज्युअल म्हाका फोन करून विचारले तरी जाय गो. खुशी जाता म्हाका, कारण मागीर उत्तर दितलें हांव न्ही. आय एम जस्ट द मायक. जाल्यार फक्त ह्या हांव तुज्या ग्रंथांत बसल्या त्या सद्गुरू ते ताजें उत्तर दितले आनी तुमकां समाधान जाय सर उत्तर दितले. तेमी नमस्कारू. हें विवेचन पुष्प हांगाचे आमी राबोया आनी समर्थांगेल प्रार्थना म्हणया. कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति. नमस्कार. हे विवेचन पुष्प समर्थांगेल चरणाचेर दवरया. जय जय रघुवीर समर्थ. ऐकना कले उलयलें. आता ऐकता ऐक सांग. हय हय. नम पार्वती पते हर हर महादेव. आणि हा जे तुम्ही होमवर्क करा ती तुमगेल कलकल विचार तुमकां त्रास दिता ती विचार कशे राबोवचे हें सांगया. कळ्ळें न्हय. आणि बरें करया. नमस्कार.